आज दीपावली महापर्व दिवस सगळ्यांक सुख शांती आरोग्य आणि ये कृष्ण प्रज्ञेतू सगळं उन्नती जाव का म्हणून देवाला माग्या एक सान कीर्तन करता। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रमण हरिदास प्रभुजीन सांगला म्हणके आमगेले कोंकणी भागवत पुराण चॅनल थ्रू आमका महाराज रसमित्र महाराज अनेक ब्रह्मचारी आणि अनेक गृहस्थ तांगेल बिझी शेड्यूल अंतू तांनी टाइम कोरून आमका हे भक्ती विषयान प्रचार करच्याक कितली कीची एफर्ट घालता आसची। आणि हांगा आशिले हांगा ऐकता आशिले हे पूरा वैष्णवाक मिगेले नमस्कार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। सो आज दामोदर मास सूर जावन 14 दिवस जाले आणि 16 दिवस अस। सो हे दामोदर मासाचे महत्व तुमका पुरा जन सांगून अस जाल्यारी आम्ही हे आमगेल मंद बुद्धी विसरता आसता। आम्ही कसं करका कसं करचे म्हळेले भक्ती सेव कसं करका म्हळेले आम्ही विसरून वताची। सो हे दामोदर मास म्हळ्यारी आमका सगळ्यांक करोडपती करचे। करोडपती आध्यात्मिक संपत्तू हे भौतिक संपत्तू नाही करोडपती करचे मास हे सकट भक्त राखता आसतशी। केदन या दामोदर मास येता आम्ही कशी केदन भक्ती सेव करका कशी आम्ही प्रगती करका आमगे आध्यात्मिक एकाउंट उन्नती जावका म्हळेले राखता आसतची। सो अपास आम्ही उडगास करया आणि असे एक 16 दिवस 15 दिवस तांतू पुणी आम्ही पुरा थोडे भक्ती सेव चढ करून आमगे आध्यात्मिक उन्नती करूया म्हणून आम्ही आमके इन्स्पिरेशन जावका। सो सुरेख हांव सांगता हे दामोदर महिन्यात कसं करका म्हळ्यार सकाळीची ब्रह्ममुहूर्तार उठून न्हावका
आणि जप करता फर्स्ट. ओके. नेक्स्ट आम्ही ह्या दामोदर मासांत तुलसी दिव करचे, तुलसी आरती करचे, तुलसी प्रणाम करचे, कितले तू तुलसी प्रदक्षिण करचे, तुलसीक उद्दा दिवचे, उद्दा घालचे. हे मेन. कितले केल्यार तितले कितले अनगिनत म्हळ्यार कितले इन्फिनिट कितले फळ दित म्हणून आमकां गोतना. देव कितले फळ दित म्हणून आमकां गोतना. आणि नेक्स्ट दामोदराष्टक दीपदान करचे. आम्ही करचे, दुसऱ्यांक करूक आम्ही अवकाश दिवचे. घरांत पुरा दामोदर आरती करून सकाळां आपण दीपदान करचे, तांकां एक आम्ही चान्स दिवचे. हांव तशीच ह्या हांगा गुडगांवांत घरांत दामोदर हे दीपदान करता तशी हांव तांतूय भागवयसिता. तशी मी हांव कोंकणी चॅनलांत चड म्हाका येवचें जायना. सो हे दीपदान महत्व गोत्तस तुमकां. एक दीप तुम्ही एक तुळशीचे सुकील काडी दवरून ते वातीन तू दिव तरी जळयल्यार 1,00,000 दिव्या समान जातके. एक दिवो 1,00,000 दिव्या समान. ह्या दिव्या प्रकाशान आमगेल कितले मेरू पर्वत तितले आशिल पाप समेत नाश जातके. आणि ह्या दिव्या प्रकाश कोणे आमगेल पूर्वज आमगेले आजी पिजी कोणे नरकांत आसमून जाल्यार तांक समेत नरकाद कोण उद्धार जातके दिव्या उजवाडात. तसले एक दीपदान महत्व. सो सकाळी संजवाळा दामोदराष्टक सांगून हे दीपदान करका आम्ही पुरा जनगरकडे आशिल जनान आणि सगळ्यांक आम्ही करचे अवकाश दिवका. नेक्स्ट हे दामोदर महिना कार्तिक मासांत कसं म्हळ्यार देवाक हरिनाम संकीर्तन को ताळ वाजूचे ना मृदंग वाजूचे ना हार्मोनियम वाजूचे. असले कसले वाद्य आणि वाजून देवाक तरी कीर्तन केल्यार कितलीकीची तो आमकां फल दितके. काही ना खाली इतली केल्यार पुरो तो देव म्हाका व्हडली सेव केली म्हणून काणगेतके दामोदर भगवान ते करयता. तेवूय जायना. आणि कसले विष्णू देवस्थानां वचून प्रदक्षिण काणू हे हरे कृष्ण महामंत्र जप करताचे प्रदक्षिण काण केल्यार अश्वमेध यज्ञ केले तसं फल मेळटा म्हणून म्हणताचे. विष्णू देवस्थानां वचून करका म्हणून सांगताचे. आणि हे कार्तिक महिन्यांत सांगताचे कसं म्हळ्यार धामवास करका म्हणून सांगतात. हांव पयलीं शेनवार आयतारा वृंदावन वचून आयली. कसं की देवाल कृपेन म्हाका थंय व्हेल्ली. धामवास केल्यार आणि पुण्य म्हणून म्हणताचे. ओके. धामा वचच्या जायना तरी जाल्यार खंय हरिनाम जातकी तेंची एक वृंदावन म्हणून सांगता. तेंचे धामशी जाता, घरची वैकुंठ जाता. आणि हे कार्तिक मासांत आणि कसली एक सेव करीत म्हळ्यार आम्ही देवाक प्रीती आशिल्ले कसले खीर म्हळ्यार ताका पायस भारी प्रीती दुधाच पायस ते नैवेद्य करयता. आणि कसं म्हळ्यार आमगेले एक प्रीतीचे एक तुका कसले तुका स्वीट प्रीत म्हण जाल्यार ते दामोदर मासांत आम्ही सोडयत. हांव म्हाका शीत म्हण भारी प्रीती. हांव शीत सोडला. 1 म्हयनो शीत जेवणाशी एक वेळ जेवता देवा म्हणून देवाला प्रार्थना करून ते शक्ती दी म्हणून हांव ते एक व्रत धरला. तशी आणि एक 15 दिवस आसा एटलिस्ट थोडे पुणे व्रत कराचे. त्या निमित्त आमगेल कसं जाता इंद्रिया वयर आमकां कंट्रोल येता. आणि जप जाल तितले चड करच्याक प्रयत्न करता. भगवद्गीता भागवत पठन श्रवण ह्यावे केल्यार भारी आमकां कितले देव फल दिता म्हणून गोतना. त्या भक्ती सेवा करयता. आणि केलो कष्ट करताची. सकाळी थंड उदकान न्हावचे करताचे जायना. थंड उदकान न्हावचे जायना जाल्यार एटलिस्ट ऊन उदकान न्हावन गंगा म्हणून सांगून न्हावेत. पवित्र नदी वचून न्हावका के आमकां जायना. पवित्र नदी जाल्यार एटलिस्ट हीच गंगा म्हणून सांगून त्या गंगेल नाम उडगास करून गंगा म्हणून न्हाल्यार पवित्र नदी न्हालेले आमकां पुण्य मेळटके. तशी असल सकड थोडेची आम्ही भक्ती सेवा केली तरी जाल्यार आम्ही करोडपती जावेत. आमगे जे पताक महाराज केन्नाय सांगता करोडपती जावच्या हे दामोदर महिने सगळा एक अवकाश आम्ही पुरा जन सांगता.
आम्ही कोरका पुरा जन सांगता हे करोडपती जावचे म्हणून जय पताक महाराज सांगता. तशी मी आता कोणी आता आम्ही हंग ऐकत जनान पुरा जनान थोडेच कसले हांत एक भक्ती सेव करा आणि तुमगेले फ्रेंड्स सगळ्यांक सांगायची हे एक आमका आमगेले करोडपती जावचे एक म्हयनो आमकां अवकाश मेळ्ळा म्हणून सगळ्यांक सांगता म्हणून तुमगे लागी हांव मागता. एक हांतू हे दामोदर माईसा काणी तुम्ही ऐकून शकपुरो. त्या विंदुरू बुक्केन वात खावच्याक येता. वात खावचे येवन येतना तेगेल्या अंगाक उज्ज लागून पुरा ते सुत्त आरती केला म्हणजे सुत्त अशी घुंवता. ते देव लेखता अयो म्हाका आरतीक दाखयलो म्हणून ताका नेक्स्ट जन्म कसं मेळटा गोसो. एक राजकुमारी अशी मनुष्य जीवन एक राजकुमारी जाऊन एक रायाल बायल जाता. ते तीन राणी ना रायाल बायल जाता राणी ती तिक पुळी जन्मा उडगास आसून ती खंय खंय जनसमूह आसा खंय खंय मार्केट प्लेस आसा खंय चारी रोड मेळटा थंय पुरा सकड ह्या दीपदानाचे आयोजन करता किती. तसल नमनेचे ह्या दीपदानाक महत्व असं कार्तिक मासाचे. सो तुम्ही पुरा सकड दीपदान करायची. आजी नरक चतुर्दशी गोत आसा. नरक चतुर्दशी एक महत्व थोडेचे आम्ही उडगास करूया. ते कृष्ण भगवानान कशी ते 16,100 राजकुमारीक ते नरकासुर भूमासुर नरकासुर म्हणटाची ताका भूमासुर म्हणटाची ताका दोकून मुक्ती दिवन कशी तांगेले इच्छिताने कृष्णान इडेसील म्हणले एक आम्ही उडगास करूया. तो नरकासुरू भूदेवी आणि वराह देवाले जे जाल्लो एक असुर वस्तू सांगताची कृष्णा टायमारी हे जरासंध हे नरकासुरू हानी पुरा कितल नमने हे सामाजिक तांगेल तेदन सामाजिक स्थिती इतल नमने तांणी कठीण परिस्थिती कोण दवरलेल की तांगेले अंडर पुरा जनांनी का तांणी सांगेल तशी चल का म्हणून तशी नमनेचे कष्ट दिता आशिल्लीचे. तसले हे नरकासुरान तितले 16,100 पुरा ते राजकुमाऱ्यांक बंधना दवरलेले. तसले असताना कृष्ण कसं कथा गुरुडा वैरी सत्यमामा घेऊन चोण वता पुरा देवी देवता येऊन मागताची. असल नरकासुरा भारी आमक बाद दिता उपद्रव चढ जाता. तू देवा आमक रक्षण दिवका तागेल म्हणून सांगतना कृष्ण सत्यभामा समेत ते गरुडार वचून ते नरकासुराक मारता. तो मारन तेन्ना ते 16,100 राजकुमारी मागताची. आता देवा आमका ते नरकासुरा बंधन आयल मेरे आमक कोणी आणि वाडीकून घेनाची तुवेच आमक उद्धार करता म्हणून सांगता. तशी कृष्ण तांका पुरा जनाक वाडीकून घेवन तांगे सुसज्जित अरमनेंतू पॅलेसांतू तांका प्रति एक सौलभ्य दिवन तो द्वारकांतू राबकार येता. तसल कृष्ण परमात्माले आजी आम्ही उडगास करूया. हे दामोदर अष्टक थोडीची रिकॅप करूया. आम्ही दामोदर अष्टक तुमका गोतू असं हे आम्ही साधारण आम्ही प्रति परब प्रति आम्ही फेस्टिवल कशी एक रिच्युअल्स हे सांस्कृतिक नव्हे एक थोडे एक आध्यात्मिक चिंतन गोत आसा जाल्यार तशी सेलिब्रेट करता आशिल्ले. जाल्यार आम प्रभुपादानाची आमकां कशी भक्ती हाजी मागशी कसले भक्ती सेव करेत म्हणले आमकां शिकून दिलेले. तशी आम्ही कशी देवाल संतोष खातीर हे आम्ही हे परब करता. देवा कशी आम्ही संतोष करेत देवा संतोषाची हे पुरा फेस्टिवला आमकां मेन उद्देश म्हणले आमकां प्रभुपादान आमकां हे शिकयलेले इस्कॉनांतल्यार आमकां कसले गोत ना कसं की चवथ करता कसं की त्या करता हे करता म्हणून एक करता म्हणले एक हाजी खातीर आमी करता आशिल्लीची. जाल्यार प्रभुपादान कसला केले. आता मार्गशीर मासांतूं कात्यानी देवील व्रत करताची गोपिका जन पुरा सकड 1 म्हयनो व्रत घेताची थंड उदका न्हावन
खाली मीठ नातिले कसं की खिचडी खावन कृष्णची आमगेर बामून जाव का म्हणून कृष्ण म्हणून तस्सल व्रत करतात आणि 1 महिनो तस्सल व्रत कोण मागीर कृष्ण तांकां तांगेले मन आणि तांगेले एक बामूनशी तांकां जाता. तशी निमित्त आमी ते आलोचन करता की कशी आमी देवा खुश करचे म्हणले हे दामोदर अष्टक सांगता. दामोदर अष्टक दामोदर लीला तुमकां सांगून आसा ते एक्चुअली दिपावळी दिवसूची जाल्लेले म्हणून सांगताचे. जाल्यार हे आमकां गौडीय वैष्णव आमकां भारी एक दामोदर म्हयनो विशेष. आमकां पुरा इस्कॉनांत पुरा कोण इस्कॉना मेळ आसा पळय तांणी सकाळ संज वेळा हे दामोदर अष्टक सांगून आमी दीपदान करताची आणि आमगेली कृष्ण भक्ती कशी घट्टी करची, कृष्ण भक्ती कृष्ण प्रज्ञेन कशी आमी सेव करचे म्हणल्यार आमी आलोचन करून करता आसाची. अंतु दिग्दर्शनी टीकांतू सनातन गोस्वामीन या दामोदर अष्टक वैरी मस्त टीक केला. या तांतू सांगता कसं म्हळ्यार सत्यव्रत मुनीन ह्या दामोदर अष्टक बरयलेलें तुमकां सगळ्यांक गोत आसा. सत्यव्रत मुनी भावा ಒಟ್ಟು दामोदर देवाले भाव समेत हांतू एक्सप्लेन केला हे दामोदर अष्टक. देवाल कसल भाव म्हणले हांतू कळटा. आणि नारद मुनीन शाप दिले नळ कुबेर आणि मणिग्रीवाक. ते शाप दिलेले ते सती जावका न्हय, शाप फटी जावचे नज म्हणून ते शाप बद्ध जावच खातीर दामोदर भगवानान ही लीला केली म्हणून सांगताची. आणि कसं म्हळ्यार सपोज ते दूध उक्क ना जाल्यार ही दामोदर लील जायनाशिल्ली. यशोदा माता उठायनाशिल्ली, कृष्णा दूध दिता आशिल्ली, ही दामोदर लीला जायनाशिल्ली. तशें निमित्त ते दुधाचे एक योगदान आसा दामोदर लीलेंत म्हणून आचार्य जन सांगताचे. हे दूध उक्कून ते रान्नी पडले तशें निमित्त यशोदा माता उठयली. तशी कृष्ण कोपान ते ताकाचे माते बुरकळ्याक फातर मारलो. तशी ही दामोदर लील ते मागीर ओकलाचे एक योगदान आसा म्हणून सांगताचे. हे ओकल ना तरी जाल्यार ही दामोदर लील जायनाशिल्ली. ते ओकल यशोदा माता ताका ओकलक बांदून घालता. तो ओकूल तांडून वता. तांडून वचून ते अर्जुना वृक्षा मध्ये ते ओकूल सिरकता. कृष्ण तांडीता ते अर्जुना ट्री पडता. तांदकून नळ कुबेर मणिग्रीवाक शाप उद्धार जाता. सो हे ओकूल दुधाचे योगदान आसा ना जाल्यार ही दामोदर लील जायनाशिल्ली म्हणून आचार्य जन सांगताची. पळय फुडली काला कशी म्हळ्यार फुडें भूलोक वृंदावनात नाही गोलोक वृंदावनात प्रत्येक वस्ताक चेतन आसा. प्रत्येक उलयताची अशी म्हणटात की प्रभुपाद म्हणता तांदूळ शीत कोरक शिजोवच्या जाल्यार तांदळा निमगे तूं शिजल्यो म्हळ्यार तांदूळ समेत उलयतके. तशें पुराक चेतन आसा. दूदय उलयता, ओकल उलयता, प्रत्येक उलयता. तसले म्हणजे चेतना तशी तसले ओकूल आणि दुधाचे योगदान हे दामोदर लील जावच्याक म्हणून पुरा संत जन सकळ ज्ञानी जन पुरा सांगताचे. आता नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्रजमानम यशोदाभियोलूक लादवमानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत गोप्या म्हणून हांतू कसं म्हणता सुरेश तांतू नमामीश्वरम. तू ईश्वर, तू सामान्य मनुष्य नाही. आम्ही कृष्णाक सामान्य एक चल्लो सामान बालक म्हणून नाही. तो नमामी ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम. तागेले कुंडल हलता आशिल्ले म्हणून ताजी एक्झाम्पल कसं सांगताचे म्हळ्यार विंगड लीला पुतना वध ठाकर वध आणि पुरा कृष्णान सान चेडू असताना एक 6 दिवसा चेडू मागीर एक 3 महिन्या चेडू तशी न्हीद दोन आशिल्ली कृष्ण. तशी तागेले पायान वतिल्यार तो असुर मरता. तशी सान आसतना लील केले जाल्यार हे लील करतना
कृष्ण चमकत आशिल्लो ताका ते तेगेले लोलाक ते कुंडल हालता आशिल्ले म्हणून सांगता. ते कुंडलाक तितले चंद कसं लायल म्हळ्यार ते सच्चिदानंद कृष्णाले शरीराक ते लागून आशिल्ले निमित्त ताका ते कुंडलाक तितले चंद आयली म्हणून सकड आचार्य जन ताका एक्सप्लेन करताची. तसल नमुन्याचे ते कुंडलाशी हालता आशिल्ले तसल रूप म्हणून सांगता ती. यशोदा माता कसलाक ती तितली राड आशिल्ली जाल्यार ती स्वताची ताक ते घांटून लोणी काडूक हें करताशिल्ली. कसला म्हळ्यार सकड गोपी जन सकड कंप्लेंट करताची कृष्ण आमगे येवन लोणी कामतले तशी केले अशी म्हणून. तेणी एक पण लेखता वही वही दिसता सुरेख पट्टी म्हूण लेखता जल वही दिसता यो जाल्यार हांव ताका ते ताका लायक लोणी कोण लायक दुधाची लोणी कोण ताका त्या विष्णूक अर्पित कोण ती लोणी कृष्णा खावयल्यार ताका शक्ती मेळटा भक्ती येता म्हणून तशी ती यशोदा माये लेखता. पळत 9 लाख तांकां गाय आशिल्ले तांतू 108 म्हळ्यार 108 भारी लायक गाय के तांतू 8 गाय पुष्पगंधा म्हळेले गाय के ते तसले पद्मगंधा पुष्पगंधा न्ही पद्मगंधा म्हळेली गाय के तांतू 8 गाय तू 2 गाय के ताकतन हे दुधान पद्मगंधा गायेचे दुधान दूध घालूची व्हड केले म्हळ्यार या व्हड जालेले तण खावन ते 2 गायेचे दूध धंय करून ताका मेळ्या घालून लोणी काडता आशिल्ली ती. कसल नमुने प्रीती कसल नमुने सेवा यशोदा मैयाले ते सेवेक ते तिगल प्रीतीक कृष्ण भगवता म्हणे नेक्स्ट तसल म्हणून सांगताची ते तू लोणी खावयल्यारी त्या कृष्णाक आणि विष्णू अर्पण कोण विष्णूक ते भोग कोण विष्णूक नैवेद्य कोण ते तर खावयल्यार मिगेल पुताक शक्ती येता ताका प्रीती जाता म्हणून ती स्वताची लोणी करताची. पळय आमी सेवेनची देवाक आमी लागीं वचत सेव करना जाल्यार आमी देवाला लागीं वचचें जायना म्हणले एक यशोदा माई आमकां एक उदाहरण दिता आसा. मागीर हांतू कसं सांगता म्हळ्यार हे लिलेन तू कृष्ण सकड ब्रह्मा शिव पूरा देवादी देवते तांणी कृष्ण तांगेल भिनाके तांग कोणाके भिना कृष्ण यमधर्मराय वो देवी देवते जो ब्रह्म शिव कोणाके भिना तिलो तसलो कृष्ण यशोदाक भितके. यशोदा भित्त म्हळ्यार कसले आता आमगे तो कसला भित्ता म्हळ्यार यशोदा भिष्टेले तिका गौरव दिवचाके. आता आमी चेडवांक भिष्टयताची तांणी एकाद वेळ भिना तर जाल्यार आमी भिष्टायलेलो कसल मोल आसा मोल ना. तसल तो कृष्ण यशोदान भिष्टयल्यार तो भित्ता कसला म्हळ्यार तिक गौरव दाखोवचाके तिगेल प्रेमाक तिगेल भक्तीक गौरव दाखोवचाक तो कृष्ण भित्ता म्हणून आचार्यन सांगताची. तसले कृष्णाक मिगेल नमस्कार म्हणून सत्यव्रत मुनी सांगता. दोन्ही येंतू रुदंत मुहुर्नेत्रा युग्मम्रजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शान्तकनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रीरेकाककण्ठ स्थितगैव दामोदरं भक्तिभद्रम्. अंतु कृष्ण दोळ्यान उद्दाक घेवन दोळ्या उद्दा दोळ्या भरी उदास रडतास दोळ अशेश कोण गश्टीता आस दोळ गश्टीतना तेगेल काजळ्यांनी पुरा सगळं तोंडार येवन पुरा अशे ते काजळा उदक पुरा तोंडार देंवतास के भयान कडकडेतास के तागेल श्वास वैरी सकल जोरान घेतास के श्वास तसल सीन कोणाके ओडोडी योगी जना समेत पळोवचे मेळनाके असल भिवचे भगवंताक पळोवन कोणाके भिना तिलो यशोदा माताक भित्ता आस तसलो. आनी यशोदा माताक मातान बांदली सता
तो बांधून घेता जाल्यार तांतू सांगताची आनी तूं केन्नाय दामोदर अष्टकांतू कसं म्हळ्यार तत्वदर्शन असं कसं म्हळ्यार गुणविशेष तत्वविशेष सौंदर्य विशेष लीला विशेष प्रेम भक्ती विशेष कृपा विशेष म्हणून हां तू कसं म्हळ्यार तत्वविशेष मी तर दामोदर अष्टक सांगता तुमकां सांगून आसता माताजीन दोन बोट कसं म्हळ्यार आपास आमी उडगास करया दोन बोट कसं सांगता म्हळ्यार एक बोट आमगेले प्रयत्न आमगेले एंडीवर आमी कितले नेक्स्ट बोट देवाल कृप घेवचे खातीर आमी कितले प्रयत्न करताची ते म्हणून सांगता आसा हे दोन बोट आता सांगता तो न्हंयत उद्दा आसल्यार आमी अशी तीर्थ घेतला म्हणजे आमकां कितले उद्दा मेळटा तितले उद्दा मेळटा अशें दोन हातान पिल्यार दोन हातां तितले एक ग्लासान पिल्यार ग्लासान व्हडले कळसान पिल्यार कळसान ना व्हडली बॅरल भरल्यार बॅरल आनी तूं न्हंयची उदकाची मोटर घालून घर कडेन पाईप घालून सोडल्यार तितले तशी देवाल कृप अपार आसा आमी कितले ते घेवच्या प्रयत्न करताची ताजे वेळ डिपेंड आसा कितले आमी तागेले सेव करताची कितले तागेले भक्ती करता कितले नामस्मरण करताची कितले तागेले आमी कृष्णाक आमी कशी सेंटरां दवरून कशी आमी जीवन करताची ते सांगता आसा सो तसल कृष्णाक हांव आमगेले नमस्कार म्हणून सत्यव्रती मुनी सांगता आता तिनी श्लोक इति दक्षलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषि तज्ञेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सताव्रति वंदे अंतो इति दक्षलीलाभि आनंद कुंडे म्हणून अंतु आनंद कुंड म्हळ्यार कशें न्ही साधारण आमी पुरा खंयचे ह्या भवसागरांतू आमी बुड्डून आसताची ह्या भवसागर बुड्डून आसताची पोवच्या जायना दडारी येवच्याक जायना तसल परिस्थिती आसा अंतू ह्या दामोदर अष्टक सांगता आमी खंयच्यात बुडका आनंद कुंडेले इति दक्ष लीलावीर आनंद कुंड भगवंता लीलाचे आनंद म्हळेले ते कुंडांत आमी बुडका तेदनाची आमकां आनंद मेळटा आमी हे भवसागरांतू बुड्डून अशें म्हळ्यार हे भौतीक प्रपंचा चड अटॅच जावन अशें ते जाय हे जाय ते आस्त जाय दुड्ड जाय तेंचे वस्तू सकट ताजे खातीर हे इंद्रिय तृप्ती खातीर चड सकाळ देखून रात्री तनक तांतूची बुड्डून आसाची खंयचे आमगेले ओट्टू येना साखर पुरा सोड वचका तेन्ना सो हांव तूं केन्नाय सूख ना हे दुःखालयाची केन्नाय हे दुःखालयाची म्हणून कितली पता भागवत पुराण कोंकणी कितली केली भक्तान डिवोटीन सकट सांगला हे दुःखालय अशाश्वतम म्हणून सांगला तसो आमी कसल्यान तूं बुडका म्हळ्यार हे भगवंता लीलेचे ऐकूचे तांतूची तासल तांतू आमी बुडका तांतू आमकां आनंद मेळटा म्हणून सांगता स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम अंतु कृष्ण स्वघोष म्हळ्यार घोषण करता कसं घोषण करता हांव हे ब्रह्मांडांतू देवी देवता कोणाक बांदू जायना तिले म्हाका बांदू जायना तिले जायना कोणाक जायना यशोदा मातान मात्र म्हाका बांदले कसं म्हळ्यार भक्तीन प्रेमान मात्र म्हाका बांदू जाता म्हणून घोषण करतके म्हणून दिग्दर्शन टिकांतू सनातन गोस्वामी अर्थ सांगता आसा निमज्जन आख्यापयन्तम आमकां हाका तसल कृष्णाक कोणे बांदूचे जायना तसं प्रेमान भक्तीन मात कृष्णाक बांदू जाता यशोदा मातान सेवेन बांदले म्हणून सांगता एक निताय सेवनी माताजे लेक्चर ऐकले कार्तिक मासात ती उडपा गेलेले उडपा तो भारी आणि एक नमुने रिच्युअलिस्टिक आणि मस्त स्ट्रिक्ट एक नमुने असतं ते भट्टनी पुरा ती गेले तेन्ना हांग कसलाक तू दर्शन ते राबल्या कसला हांग कसला राबल्या ते बस हांग बस म्हणून म्हणताच के तिका
तेन्ना ते कोणके बट्टू एक पुसिता आशिल्ले के तेन्ना निमगीत के म्हाका हांव पुसिता म्हाका पुसूच्या दितले म्हणून जायता म्हणून तांणी पुसूच्या दितात के ते कृष्णा मठांत कशी पुसिताच म्हळ्यार ते मस्त प्याल आनी पोण आसता कार्तिक मास न्हय तशी ते कसे पिट्टेनी घालून पुसीच के तशी ही पुसीत के ही पुसील म्हणसता तांणी ओ हिगेल वेरी भारी एक नमने तांकां गौरव येता के हिणी सेव केलें म्हणसता तेन्ना ते दिव्याक पुरा सान दोंड्यान त्याल घालता आशिल्ली के हांव सेव कोरवे म्हणून निमगीत के ती तेन्ना हा करी करी म्हणून म्हणटा के तशी ती त्या हाजे सान दोंड्यान पुरा ते पोणती दवरले तांकां पुरा त्याल की तूप घालता के तेन्ना आमी तुका हय तुका देवा पळोवका न्हय पण हांगा दोकून राबल्यार तुका देव दिसता हांगा दोकून राबल्यार म्हणून तितलो तिका कृष्णाले दर्शन मेळ्ळें के तशी आमी सेव केले निमित्तच आमी आमकां त्या देवाल दर्शन जेवो त्या भक्ताल गौरव मेळो भक्ती तेद मात मेळटा म्हणून ती निताय सेव सांगता हांव काय व्हडली कसले हे न्ही म्हाका कसले इन्फ्लुयन्स ना कसले म्हाका गोतना जाल्यार हांव ते सेव केले निमित्तची म्हाका त्या देवाल दर्शन मेळ्ळें म्हणून ती सांगताशिल्ली तशी आमी सेव केल्यार मात्रची ते भगवंत आमकां रेकग्नायज करता आनी आमगेले ते इच्छा परिपूर्ण करता देवाल दर्शन मेळची की देवाले ती प्रेम 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 समीत जालेली भक्ती आमगे वृद्धी जाता म्हणून हांव तो सांगता आसा मागीर तदीयेश जेस्त भक्तिर्जितत्वम भक्ती ज्ञान कोण भक्त ये कृष्णाले ज्ञान भक्ती ज्ञान असं कोण ते प्रेम भक्तीन सेव करताची प्रेममयी सेव करता नीची देवाक पाव्येत एतल्यार आम पावचे जायना भक्ती सेवेनची आनी ते ज्ञानानची ज्ञान आसता आमकां कसला करका कशी करका हे म्हळे ज्ञान आसता प्रभुपाद केन्नाय सांगता तुम्ही खाली जप करचे न्ही हांव बरयलें बुक पुरा तुम्ही वाजू का तें ज्ञान येता तेन्ना तुम्ही कोणाक सांगच्याकय कळटा ज्ञान आयल्यार मात आमगेली भक्ती आनी दृढ जाता तसल दृढ भक्ती कोण आसकी तसल भक्ताची म्हाका मिगेले पाव येता मिगे लागी येव येता म्हणून आनी दामोदर अष्टकांत सत्यव्रत मुनी सांगता आसत आनी हे बाल लीले सगळ्यांक गोकुलवासी सगळे तांणी भारी परमानंद भारी संतोष की तांकां हे बाल लीले पळोवच्याक तसले तांणी तांतूची पवतासच की मुळगतास की ते लीले आयकुच्यांतूची तुमकां तू असं हे कार्तिक मासांत कृष्णान मस्त सकड लीले केले आता पाले परा गोवर्धन लीले तुम्ही ऐकू येता हे दामोदर लीले आणि गोपाष्टमी हे पुरो सकड मस्त सकड लीले केलेले आसा हे सकड ऐकल्यार आमकां आनंद तांतूची आमी बुड्डेत तांतूची बुड्डेत म्हणून सांगता आणि कोण भक्तिमय हे सेव करून भगवंताक हे करता सेव करताची तांणी मात्र हे भगवंताले आमी गोलोक वृंदावन वचून पाव्येत म्हणून हांतू सांगताची पुनः प्रेपतस्थम शतावृत्ती वंदे तसल भगवंताक शत आवा प्रणाम करता म्हणून सत्यव्रत मुनी सांगता तसल कृष्णाक हांव प्रणाम करता म्हणून सांगता आसा आणि हांतू कार्तिक मासांतू मस्तू सकड कार्तिक मासाचे महत्व सांगचे मस्तू सकड काणी असता एक म्हणता दुर्वास ऋषी कसल नाही एक ब्राह्मण असता ते ब्राह्मणाल पूतू मस्तू सांगिल उतर ऐकना कस सांगल्यारी ऐकना तेन्ना ताका ब्राह्मणाक मस्त बेजार येता असं काण होता नावका संध्यावंदन करका जप करका व्रत करका हे करका म्हणजे कसं सांगल्यारी ऐकना तशें ताका बेजार येवन तुका सांगता तू हे वांचे बदला तुजे प्रेत जावचे एक लायक आशिल्ले म्हणून सांगता
तशी त्या सत्यनिष्ठ तो ब्राह्मण तागेल उत्तर फटी जाना तशी ती तो तागेल पूत एक प्रेत जाता प्रेत येऊन तो भोंवता असता तशीची दुर्वास ऋषी तागेले 10,000 शिष्याक घेवन थंय कथा करता असता या प्रेत जावलेलो ब्राह्मणा पूत ते रुक्का वैरी बैसून कार्तिक मासाचे काणी सांगता असता दुर्वास ऋषी त्या काणी ऐकता तो प्रेत जालेले ब्राह्मणाल पूत तो ऐकून ताका चतुर्भुज मेळून तो विष्णू लोकाक पावता तसल कार्तिक मास महत्व कितलीकी सकड मस्त पुरा काणी आसा कार्तिक मासांत कशी करका फुडें पुरा आमी गेले आमी सान आसतना कारकाळा आसतना पश्चिम जागरा वचचे भजन करचे वचून थंया प्रसाद खावचे देवाला आरती सकाळ पळोवची हे सकड मस्त सकड आशिल्ले आमी सिटीन तो राबून हे पुरा आमी विसरून गेल्याची तसले कार्तिक मासा महत्व हे आमी इस्कॉनाचे आमी घर घरा वचून हे दामोदराष्टक सांगून तांकां पुरा कार्तिक मासा महत्व सांगून तांकां पुरा हे दीपदान करून तांकां ताजी एक लाभ मेळका म्हणून पुरा इस्कॉनात पुरा प्रयत्न करता आसाची मलेशियांत पुरा बागेला अशें मारून वचून दामोदर देवाले फोटो दवरून तांगेल कर दीपदान करेसे हायेस्ट दीपदान करचे मलेशियांत जयप्रताप महाराजाले तांगेले एक आज्ञेन तांगेले एक आमकां इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा तुम्ही कोणाक जाल्यार दीपदान करूका मालांत खंय खंय देवस्थानांत पुरा खंय वचून सगळ्यांक दामोदर देवाक दवरून दीपदान करचे प्रोग्राम करका म्हणून जयप्रताप महाराज आमकां पुरा डिसेबल्स इन्स्ट्रक्शन दिता तांकां पुन्हा ताजी एक दिव दाखल थोडी पुणी भक्ती येतो तांकां थोड्याची ताजी पुण्य मेळटा म्हणून तशी हांव पुरा जनाक आशिश जनाक सगळ्यांक भक्ताक सांगता हे दामोदर देवाक दीपदान करचे तुमगे पुरा सकड घरकडे करून सगळ्यांक हाजे लाभ मेळटशी तुम्ही पुरा जन प्रयत्न करका आणि सगळ्यांक हाजे फल मेळका म्हणून सांगता हरे कृष्ण.